काल 23 जुनाक जाल्ल्या बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेत इंडिया आघाडीचे उमेदवार आपचे जोसेफ पिमेंता जैतिवंत जाले। पिमेंता आणि दुसऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या प्रतिस्पर्धी गॅरिफान्स फर्नांडीस हांचेर 3049 मतांच्या मताधिक्यान जैत जोडले। फर्नांडीस हांका 2623 जाल्यार पिमेंता हांका 5672 मतां मेळ्ळी, जी वट्ट मतांची 54.06% आशिल्ली। आता आमी पळोवया पिमेंता आणि बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगास यांची प्रतिक्रिया। First of all, I would like to thank my MLA, Captain Venzi Viegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India. सगळे आमचे भाव जे इंडिया अलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. पण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आल्ले आणि सिंबलार आल्ल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आणि ताका लागून आज आमी ग्राउंडार आल्ले। ही विक्ट्री बाणाले लोकांची, बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ले। लोकसभेक कॅप्टन विर्याताक आमी लीड हाडल्या, आता आमी आमच्या जोसेफाक लीड हाडल्या आणि दिस विक्ट्री इज फॉर युनिटी। इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री, दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी विक्ट्री। एज वी कॉंग्रॅच्युलेट जोसेफ हियर वी हॅव जोसेफ आणि आमचो हेंझल who has been the major, one of the major जो आज झंडा जो आल्लो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेंझलान गायलो। आज हे हेंझला लागून आज आमी हिंगे आहाय। हांव जिखलोलो हेंझला लागून आणि हेंझल आज बरो आहा। वी आर प्राउड ऑफ हेंझल and we are proud that he brought the आम आदमी पार्टी victorious here in बाणावले। हे जिल्लो पंचायती खेरीज पुराय गोयात 10 पंचायत वार्डा खातीर पोटवेंचणूक जाल्ली। हो आसा तांचो निकाल।